कर्नाटकात काँग्रेसीचे सरकार आसा आनी आमचे गोयच्या काँग्रेसीन तांकां सांगल्यार जाता। उदकावेल्यान कर्नाटक, तमिळनाडू आनी गोंयाकडेन झगडटात। ट्रिब्युनलांत केस आसतना बेकायदेशीरपणान तांणी काम केलां आनी हाची दखल कोर्टान घेवची। ह्या विशयाचेर आमी सगळे एक जावन झगडपाची गरज आसा म्हूण भौशीक बांदकाम मंत्री सुनील ढवळीकर उलयला। अर्डेक्स खातीर पणजेच्यान कॅन्झल रॉड्रिक्स। म्हादयचे बेसीन जे आसा थंय हांव स्वता भोंवला। हांव स्वता थंय वचून पळयलां कर्नाटकान जें काम केलां तें कोणाक पयलीं पसून मान्य नाशिल्लें। भारतीय जनता पक्षाक नाकाशिल्लें जेन्ना चालू केलें तेन्ना आमकां नाकाशिल्लें आनी काँग्रेसीकूय नाकाशिल्लें। त्या वेळार गोवा फॉरवर्ड नाशिल्लो, आतां गोवा फॉरवर्ड जाला आनी तांकांय तें नाका। आतां हें सगळें अशें आसतना कर्नाटकांत स्वता काँग्रेसीचें सरकार आसा आनी काँग्रेसच्या लोकांनी हांगच्या लोकांनी कर्नाटकच्या काँग्रेसच्या लोकांक सांगपाक जाता। तेंय ह्या लोकांनी थंय वचून सांगूना आनी सदां गोंयांत जें नुकसान जाता तें गोंयचें जें एनवायरमेंट आसा तें बिगडपाची शक्यता आसा आनी त्या खातीर सगळे एकत्रीत जावन हाका ओपोज करपाक जाय। आनी ताजें म्हणणें म्हणजेच हांव काल कित्याक वचूना की म्हाका भरपूर प्रोग्राम आशिल्ले आनी दुसरो हांव बेजीन ते सगळें पळयल्लें आसा। वॉटर सप्लाय ज्या ज्या कडच्यान जाता ती बेजिनां हांवें सगळीं पळयल्या। स्वता हांव भोंवलां, हांव मैनापी धबधब्याचेर सुद्दां पावलां जे आमचे हाजें इम्पॉर्टंट आसा त्या सायडीन सावथाक नेत्रावडी भागांत आसा। ताजो कितें यूज जावंक शकता आमकां उदका खातीर आनी उदका खातीर ही बेजिनां व्हेरी इम्पॉर्टंट। म्हादय बेजीन तर एकदम इम्पॉर्टंट, ना जाल्यार सगळें खारें उदक आमचे भितर सरतलें आनी ते आज उसगांवच्या लायनीर आसा, ओपाच्या लायनीर आसा, ते ओपा नदीत भितर सरतले, उसगांवच्या भितर सरतले आनी सगळी वाटात जातली आमची। हे खातीरूच हे जावपाक दिवपाक जायना। आतां जें पिटिशन लोबोन म्हटलां ताचेर हांव कांय उलयना। मुख्यमंत्री आसा, आमचे मिनिस्टर वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट गोवा फॉरवर्डचे आसा, हे कॅपेबल आसा दोगूय आनी हे कॅपेबल जे आसा दोगूय तांणी योग्य डिसिजन ह्या हेचेर घेवन ते मुखार वतले आनी त्या खातीरूच तांकां फूल पाठिंबो आमचो मोगो पक्षाचो आसतलो हें करपाक। जर आमचे इंजिनियर, आमचो वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर आनी आमचो एडवोकेट आनी आमचो सीएम झगडटा ट्रिब्युनलाचेर आनी तरी आसतना ते इल्लिगल करता आनी ट्रिब्युनलान तांकां काम करूं नाका म्हणून सांगलें आसतना सुद्दां ते जर कितें करता जाल्यार लॉ एंड ऑर्डर जी आसा ती पळोवपाक आमचें गव्हर्मेंट समर्थ आसा, सेंट्रल गव्हर्मेंट समर्थ आसा। हें कर्नाटक सरकार भोगचें पडटलें, काँग्रेसीन भोगचें पडटलें, कारण ते आमचो लॉस करता आनी कर्नाटकाची झगडी उदका खातीर सगळे कडेन आसा। आमचे बरोबरच आसा, तामिळनाडू बरोबर आसा। सो तांचे कडेन सरप्लस उदक आसून सुद्दां ही ते झगडी करता। हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ आमी एकठांय जावन तांकां आमचें डिफेंड करपाक जाय आनी तांचे जे ते कितें मांडटा तांकां नाकारपाक जाय।